आमी आज आसात राजबाग काणकोण हांगा एक 5 स्टार हॉटेल आसा त्याच्या शेजराक हे पळय घर आसा हांगा 8 घरां आसा आनी ही पारंपारीक वाट आसा। ह्या वाटेची भितर गेल्यार हांगा गरवय आसा आनी त्यांची 3 जे शिगम्याक शास्त्र जाता वेगळी धालां मांड आसा आनी खूब हांगा पारंपारीक जी वर्सान शास्त्र जाता। काल हॉटेल बांदल्या जवळ जवळ 24 वर्सां जाली तेन्ना ही वाट तांकां दिल्ली आनी हो फ्री एक्सेस दवरलेलो, पूण काल हॉटेलान ही वाट हांगा बंद केली आणि हांगा वेल्डिंग करून लॉक केलं ह्या वाटेक। सर हे हिंगा आतां 4 गांवचे पाटणे कोळम मणगण पाणेपण आनी किनलेवाग त्या गांवचे हिंगाचे मेन शिगमा मांड हिंगा आसा। तेजे नंतर आमगे थिंगा गरवय थिंगा आसा। पारंपारीक आमगे कितले सण जाता पळय ते 4 गांवचे ते थिंगा जाता। तेजे नंतर आमगे दिवज थिंगा पेट्टा, दिवजा जात्रा जाता, अवतारपुरसा तोरणगाय जाय थिंगा आनी आमगे ट्रेडिशनल पयलींसान ही वाट हे गांवान आतां हे गांव ही हॉटेला प्लेस आतां घेतला आनी हांवें पयलींसान आमगे गांव पयलें आमकां ती पयलींसानच आमची वाट सोडली आसा हॉटेलान प्रॉपर्टी घेतल्यान आमकां 20 मिटर सोडलो आसा पयलींसान हय। आनी आमकां भितर मुणकारा एरिया खातीर ते पयलींसान पार्किंग आसलें तेन्ना आमी तेमी त्या रस्त्यार तेमी थिंगा पळय थिंगा आतां गार्डन केला, ते सायडीन भुरग्यांक खेळपाक गार्डन केलें आसा आनी तेमी ब्लॉक केला। काल तेमी आतां गेटीक आतां लॉक मारलें तेन्ना आमची सगळीं आमी भितर वचपाक कोण आमकां मेळना जालें तेन्ना आमी हे सायडीन ते सायडीन शिडी लायली आनी आमची आवय जाणटी सगळीं त्या वाटेन पास केलो आमी आनी ते येता आसतना हे सायडीन पास केला। टोटल हॅरेसमेंट आनी टॉर्चर फील करता आमी तुमकां सगळें सांगता आमकां न्याय मेळपा जाय हेजेर, कित्याक लागून हे जे करता ते इल्लीगल टोटल। हांव सगळ्यांक मागता कित्याक तेणी लॉ तोडला ताका अरेस्ट करचो सारको। आमगे स्ट्रॉंग डिमांड तो आहा तेमकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाचो। तेन्ना गांवचे लोक चाळवले, सगळे लोक एकठांय जाले, सगळे लोकांनी एकठांय येवन जवळ जवळ 200-250 लोक हॉटेलांत वचून तांकां जाप विचारली GMाक। तेणी सद्या इमिजिएट ताका हेका पाचारण केलो डेप्युटी कलेक्टराक। तेणे डिसिजन घेवन हांगा इमिजिएट ही वाट सद्या तरी मेकळी करून दिल्ली आसा। तशेंच फाटल्यान जी वाट आशिल्ली आनी ती हॉटेलान बंद केल्ली आशिल्ली ती काणकोण म्युनिसिपालिटीच्या JCBच्या सहाय्यान ती वाट जे एनक्रोचमेंट केल्ले ते तिथे म्युनिसिपालिटीन सांगलें की कांय थंय हें परमिशन बी कांय ना तेन्ना ती मोडून उडयल्ली आसा। आनी काणकोण पुलीस डेप्युटी कलेक्टर हेजो फुडलो तपास करता। येते कांय दिसां भितर गांवच्या जो आमदार आसा रमेश तवडकर हेका घेवन मिटींग जावन फुडली कितें स्टेप आसा ती घेतली म्हणून आमकां गांवच्या लोकांक